दिवसांतल्यो 4 बशी वास्को हाडप म्हटल्यार इतलें क्रेडीट वयता ताका, बरें काम केलें त्यांनी। आनी हो भाजप सरकार इतली बरी कामां करता। आतां तुमी बस स्टॉपाचेर येताले, बस स्टँडय जातलो, सगळे जातले। वास्कोचे रस्ते म्हणटा पळय त्या मनान गोंयाच्या सगळ्यांच्या मनान वास्कोत तितले रस्ते वायट ना, बाकी गोंयान खंय खंय वायट आसा, पण दाजीन ते कंटिन्युअस नॉन स्टॉप सेंट एंड्रू जावं आनी खंय जावं कितें ना कितें पावसान सुद्दां काम करीत रावलो। खातीर आयज 4 EV बसी ज्यो आमकां वास्कोकारां खातीर मेळ्ळ्या त्याच्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच आमचे पालक मंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सरकारान हे प्रयत्न करून एसेंब्लीन उलोवन आयज खंय तरी आमकां एक वास्कोकारांक एक रिलीफ मेळ्ळा आनी आयज 4 बसी मेळ्ळ्यो। हेंचे देव बरें म्हणटा की आनी आतां उमेश भाईन हे सांगलें आमच्या गाडयांक जितली पावरफुल एसी ना तितली ह्या EV बसींक आसा। आज ह्या एक बऱ्या दिसा आज सरकारान आमकां 4 EV बसीस हांगा वास्को टू मडगांव दिल्ल्यो आसा आनी हो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो आनी तो आमी एसेंब्लीनूय रेज केलो। तेन्नाय आमकां ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण जाता तितल्यो बेगीन त्यो दिवपाक पळयता म्हणून। आज 14 बसी आज पुराय गोंयान आयल्या, तातूंत भितर 4 बसी आज वास्कोक मेळ्ळ्या, म्हणजे मुरगांव तालुकाक मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर आज खूब बरें दिसता। हांव सगळ्यान पयलीं आभार मानता आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो सर, जाणें आमकां रोखड्योच ह्यो बसी आमकां दिल्यो। आनी हें करता आसतना हांव विसरूंक शकना आमचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकर आनी आमचो वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकार, म्हणजे हांचे कडेन आमी परत फॉलोअप करत आशिल्ले। म्हणजे कृतेशा कडेन करताले, मागीर कृतेश चेअरपर्सना कडेन करतलो, चेअरपर्सना कडेन आमी उलयताले आनी अशें करून आज वास्को मुरगांव तालुका खातीर ह्यो 4 बसीस आयल्या। खूब आमचे पयलींच्यो ज्यो बसीस आशिल्ल्यो डिझलाचेर आशिल्ल्यो आनी त्यो खूब वायट अवस्थेन आशिल्ल्यो। लोकांचे खूब कंप्लेन्स येताल्यो की आवाज येता, गडगडटा आनी पोल्युशनूय तातूंत जातालें। सो एक पोल्युशन फ्री करपाच्या दृश्टीनूय हे खूब म्हत्वाचो निर्णय आसा आज। आनी ह्यो 4 बसी आज आमकां दिल्या, ह्यो सगळ्यो मुरगांव तालुका भितर एक बरें वातावरण निर्माण करतल्यो।